मोगाचें तुमकां सोमेस्तान ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता. हे आयचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्लीं आसात. लीना रॉड्रिगस आनी कुटाम, ट्रिजा आनी किरण डिसोसा आनी ताचे कुटाम, लिजा आनी जेसन डिसोसा आनी ताचे कुटाम, सिसिलिया डिसोसा आनी ताचे कुटाम. संतोषाची मेटा काढून एकामेका लागी हाडून पावल्या बापा तेंपलाक तुझ्या एका मोनान मोगान हाडल्या लागी ओढून आता तुझी कृपा सोडून दिता वर्गा सोमेस्ता मी एका कळसां एका ताळ्यान गीते गायता मोनान आनी काळजांनी जाता एकच कुटाम कशें जावूं मागता बापा तुझे बेसा एका ताळ्यान गीते गायता मोनान आनी काळजांनी जाता एकच कुटाम कशें जावूं मागता बापा तुझे बेसा. आयची तेसावा हे पर्याय आसात. विनय फरोव हाच्या जल्मा दिसाक मीस दिता दिक्षा डिसोजा. अर्गा मीस दिता ऑजवर्ल्ड परेरा आनी कुटाम. रोशन लोबोच्या भलायकी खातीर मीस दिता. तशेंच हर्बर्ट डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दिता लेटा आनी कुटाम. केविन सल्डाना हाच्या जल्मा दिसाक मीस दिता झीटा सल्डाना. लिली मतायस हिच्या आत्म्याक मीस दिता आयवन मतायस आनी कुटाम. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, भावार्थ क्रिस्ती जिविताचें मूळ आनी शिखर. आमकां हर एकल्यांक आमच्या पवित्र स्नाना वेळार आमकां भावार्थ लाभला. त्याच जेजूचेर पातयणी दवरून जियोवचें आमचें जिवीत जावन आसा. जायते फावटी आमच्या चलत्या जिवितांत त्याच जेजूचेर पातयणी दवरून जियोंक आमी सुकल्याव जावंक पुरो. एक घडीभर मौन रावया, सर आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया. हे पवित्र रितीन फावो थंय बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया. हांव पातके सर्वोदय देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सर्व सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संकार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगर तुज्या सताच्या उजवाडांत सदां जियेशीं कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायेलीतांनो, तुमचे विरोध हांवें इजिप्तांतली भायर काडलेल्या सगळ्या कुटुंबां विरोध सर्वेस्परान सांगलां तें उतर ऐका. पृथ्वे वयल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकां हांवें विंचलीं. देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां ख्यास्त लायतलों. पयलेंच तारय नासतना दोग मनीस सांगात आपयण करतात. आपणाक शिकार मेळनासतना रानांत शिंव गरोज घालता. आपणे कांय दरी नासतना दोलींत शिवांचो पिलो गुरगुरता. पावस मांडूंक ना जाल्यार सुकणें धरणीर जाळांत संपडता. शिकार संपडनासतना जाळ धरणी वयलें वयर उडता. शहरांत तुतुरी वाजयल्यार कोणी तरी भियेनासतना रावत. सर्वेस्पर विघ्न धाडिना जाल्यार शहरांत तें येता. ना, सर्वेस्पर आपल्या सेवका प्रवाद्यांक आपलो गोटू उगडापो करिनासतना कांयच करिना. शिव गोरोज घालता, कोण भियेनासतना रावत. सर्वेस्पर देव उलयला, प्रवाद करिनासतना कोण रावत. देवान सोदोमाची आनी गोमोराची देसवाट केली, तशें हांवें तुमची देसवाट केली. उज्यांतलो भायर काडलेल्या इंगळ्या भाशेन तुमी आसल्यात तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात उलयता तो सर्वेस्पर. देखून इस्रायला, हें सगळें हांव तुका करतलों आनी हें सगळें हांव तुका करतलों. देखून इस्रायला, तुज्या देवाक मेळोवंक तयार जा. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करची देव तूं न्हय. कोट्यांचें वारें लेगून तुका जायना. गरबी तुजे मुखार आपली बाडाय दाखोवंक शकनात. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. अधर्म्यांक तूं कांटाळताय. पडकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. विश्वासघातक्यांचो आनी रक्ताक ताणेतेल्यांचो सर्वेस्पराक कांटोळो येता. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या मोगाच्या उदारपणा वरवीं तुज्या घरांत प्रवेश मेळटा. देखून भंय भिरांतेन भरून तुज्या मंदिरा मुखार हांव सश्टांक सरपडटां. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवंच आसा. ताच्या उतरांचेर हांव पातयेवन रावतां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुकाय सोव्या. उपरांत जेजू दोणीर चडलो. ताचे शिशी ताचे संगता गेले. अशें आसता सरोवरांत एकाच साणें एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं.
पूण जेजू न्हीद काडटालो. तर ताचे शीस ताचे सरशी वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडटाव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उणो भावार्थ तुमचो? आनी उठून वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फर्मायलें आनी सक्कड शांत जालें. हें पळयल्ले मनीस विस्मीत जावन म्हणाले, कसलो मनीस हो? वारें आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजूचेर आमची पातयणी जाता सुफळ जिणी. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, बसार आमी पैन करताव. कोणाच्या पातयणीन वा बरवशान आमी पैन करताव? बसाचो ड्रायव्हर आमी पावच्या त्या जाग्याक आमकां सुरक्षितायेन आनी शाबीतायेन पायतलो म्हणल्या त्या पातयणेन आनी बरवशान बसार आमी पैन करताव. हॉटेलाक आमी वेताव, जें कितें आमकां पसंद जाल्लें आमी ऑर्डर करताव आनी घट्ट जेवताव. ह्या दिसांनी आमी ऑनलायनार आमचें खाण जेवण आमी ऑर्डर करताव. कोणाच्या पातयणेन आनी बरवशान आमी ऑर्डर करताव? हॉटेलांत काम करनासच्या त्या बोटलेराचेर आमी पातयणी दवरून जें कितें आमकां पसंद जाल्लें खाण जेवण आमी ऑनलायनार जावं दी, हॉटेलांत जावं दी, आमी खाताव आनी जेवताव. तितलें मात न्हय, आमकां पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमी आस्पत्रेक धांवताव. कित्याक आमी आस्पत्रेक वेताव? आमची पिडा शिडा सक्कड गूण जायचे, आमची पाटी दूख, गांठी दूख आनी आमची शीळ सक्कड गूण जायचे म्हणल्यार त्या बरवशान आनी पातयणीन त्या डाक्टरान बरोवन दिल्ली ती वखदां गी, टॉनीक गी, गुळयो गी आमी खाण घेताव. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, मनशाचेर आमी पातयणी दवरताव, मनजातीचेर आमी पातयणी दवरताव, रूख झाडांचेर हांचेर आमी पातयणी दवरताव, वाटेर आड आयिल्ल्या माजराचेर आमी पातयताव, रडच्या कावळ्याचेर आमी पातयताव, नाल्ल, लिंबो, मिरसांग हांचेर आमी पातयणी दवरताव. तितलें मात न्हय, मनशाचें जिवीत फकत 2 दिसाचें जिवीत अशें म्हणून आमचें स्टेटस अपडेट करन 1 म्हयन्याचें वा 2 म्हयन्याचें नेट पॅक आमी घालताव. फाल्यांक हांव उरतलो वा उरतली म्हणल्यार त्या बरवशान आनी पातयणेन आमी तांदूळ बिजात घालताव. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी करच्या हर एक कामान जावं दी, उलोवण्यान जावं दी, न्हेसणान जावं दी, खाणान जावं दी, आमी पातयताव. पूण देवाचेर आमची पातयणी दवरूंक आमी चुकताव. रसल्ल्या सर वस्तूंचेर आमी पातयताव, पूण रसनाराक आमी विसरताव. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, कन्नडांत एक अपुरबायेची सांगणी आसा. ಕುಂಬಾರ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಏನ್ ಚಂದಂತೀರೋ, ಬುದ್ಧಿ ನೀಡಿದ ದೇವರನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರೋ. त्या देखून जेरेमिया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत अध्याय 17 वाक्य 5 सरस्पर्धे म्हणटा, जो कोण आपले काळीज मनशांतय तीर करता, म्हणजे आपले काळीज सरस्परांतावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलो जावं. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत पातयणी गरजेचें, आमकां भावार्थ गरजेचें. नव्या तेस्तामेंतांत आमकां जाय तितले दाखले पळोवंक मेळटात. भावार्थान जियेले मनीस, देवाचेर पातयणी दवरून जियेले मनीस. अब्राहम भावार्थाचो बापोय म्हूण नांवाडलेलो अब्राहम कितें करता? ताच्या एकल्याच पुताक देवान बसयल्या त्या जाग्याक तो देवाक होमबली जावन भेटोवंक वेता. पूण देव ताच्या भावार्थाक मेसवता आनी ताका आशिर्वादांनी भरता आनी म्हणटा, मळबा वयल्या नखेत्रा परी आनी वेळेर आसच्या रेवे परी हांव तुजी संतत वाडयतलो आनी तुका आशिर्वादीत करतलो. नव्या तेस्तामेंतांत
12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळून आसच्या त्या स्त्रियेन हांवें जेजूचे आंग वस्तूर आपडल्यार पुरो हांव बरी जातली म्हणल्यार त्या भावार्थान आनी पातयणेन तिणें जेजूचे आंग वस्तूर आपडलें आनी ती बरी जाली. मोरे मायेन देवाचेर भावार्थ दवरन ती जेयली, देवाचेर पातयणी दवरून ती जेयली आनी म्हणाली, हांव देवाची साकरन देवाच्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून ती जियेली आनी ती आशिर्वादीत जाली. म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, केदळां आमी भावार्थान जियेता, केदळां आमी देवाचेर पातयणी दवरून जियेता, तेदळां आमचें जिवीत आशिर्वादीत जाता. आयच्या वंजलांत आमी आयकलें जेजू आनी ताचे शीस दोणीर पैण करनासले. अशें ते दोणीर पैण करनासतना एका साणें वारें वादळ येता आनी तांची दोण बुडोवंक जाता आनी शीस जेजू लागीं येवन मागतात, स्वामी आमकां बचाव कर, आमी बुडता. पळया म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ते शीस जेजू सांगात आसलें. जेजून केल्ली जायतीं आसऱ्यां तांच्या खुद्द दोळ्यांनी तांणी पळयलां जावंक पुरो. जेजून केल्लें जायतीं आसऱ्यां, मेल्ल्यांक जीव दिवचें जावं दी, खोडकारांक गूण करचें जावं दी, भुकेल्यांक जेवंक दिवचें जावं दी, तितलें मात न्हय, देवसार लागल्यांक देवसार सोडोवचें जावं दी. ही जायतीं आसऱ्यां तांच्या दोळ्यांनी तांणी पळयलां जावंक पुरो आनी जेजू सांगाता तें आसा जावंक पुरो. पूण आज शीस भिवकुरे जाल्यात. ते भियेतात आनी जेजू लागीं वचून मागतात, स्वामी आमकां बचाव कर, आमी बुडटा. पळया म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, केदळां आमकां कश्ट येता, अनवरां येतात, पिडा शिडा येता, तेदळां आमचो भावार्थ उणो जाता. त्या शिसा बरी आमी जाता. आमच्या जिवितांत जायतीं कश्ट, अनवरां, पिडा शिडा येता जावंक पुरो, तेदळां आमी जेजूचेर पातयणी दवरूंक आमी सुकता. जेजूनच म्हणलें आसा, मातेवचो वंजेल अध्याय 17 वाक्य 10, जेजू म्हणटा, सासवा कणा तितलो भावार्थ तुमचे लागीं आसा जाल्यार त्या दोंगराक तुमी आंगातावन उडोवन थंय वच तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्या म्हणलें असाध्य म्हणलें कांयच ना. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सासवा कणा तितलो भावार्थ आमच्या लागीं आसा जावंक पुरो, पूण कोवाळ्या तितलो दुबावी आमच्या लागीं आसा. आमकां भावार्थ गरजेचें. भावार्थ नासल्यार आमच्या मागण्याक प्रतिफळ लाभना. जायते फावटी आमी सांगचें आसा, हांवें मागलें म्हाका मेळना, देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना. असली वांगडी चिंतना आमच्या मतींत आसा जावंक पुरो. पूण म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, भावार्थान आमी मागले शिवाय, जेजूचेर पातयणी दवरन मागले शिवाय आमकां खंडी जावन आमच्या मागण्याक प्रतिफळ लाभना. त्या देखून जेजूनच म्हणलें आसा, मातेवचो वंजेल अध्याय 7 वाक्य 7, जेजू म्हणटा, मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बडया आनी उक्तें जातलें. आनी हें केल्ले शिवाय आमच्या मागण्याक प्रतिफळ लाभना. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, भिवचें नाका. भावार्थान आमी मागया. जे आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, दूख येतात, पिड्या शिड्या येतात, ते सर आमी पूड करया, भावार्थान आमी पूड करया. त्याच जेजूचेर पातयणी दवरन जियोंक जायची कृपा आनी आदार तसो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. Unduguvanso hannailya स्वीकार कर बापा वायंदाकांसो hannailya स्वीकार कर बापा आमकां सांज भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर काळी मोगाची ताचे पुरपेशी हो दैविक देणी सगळींची स्वीकार कर काळी मोगाची
बेगीचे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखणटा तारण वेळल्ली तुजी पडजा. सरगार एका काळजान तुका दिनवासता तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट व्हरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उदासाक करात. Bawartoso good purgatoria. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगळता. तुझ्या एर्या सौम्या जेसू आम्ही अतेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्या समेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. हांव कारमरे देवाचे मेळी सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडोंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राज सामका येवं. तुझी खुशी सगळ्या जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्या नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या बहवडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. माये मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसारचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवनशें म्हाका फावना पूण तुज्या कारणांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. बाबा भयणी सांगता अर्गां दिता उपकार जेजू बावुरता आयला तो म्हजे थंय हांव आसता वैभव तुजो हांव गावता. तूं म्हजें जिवीत तूं जिवनपण तुजे थंय सोमिया हांव संपूर्ण. तूं म्हजें जिवीत तूं जिवनपण तुजे थंय सोमिया हांव
संपूर्ण भावा बहिणी सांगता वर्गांदिता उकाची बावुरता आयला याता मोजे तै आवलस्ता वैभव तुझो हांव गाता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आणि जेवण तुझ्या जिवान आमकां भरू. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक बाळता तसलो फळ आमी काडू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे आय सवे असो आणि सर पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडुपकार. Pavartam so solum, usvadam so fankum, दैरानामी भरून पलगट्या क्रिस्ता शांती पासोत वावरून नीती पासोत सुसोन संतोष सगळ्यान हाडून जावया साक्ष मोगान जेसू तू आमचो आदार मोगान तू आमकां सांबाळ कृपेन सरावी आसून जियेशें कर सदांकार जेसू तू आमचो आदार मोगान तू आमकां सांबाळ कृपेन सरावी आसून जियेशें कर सदांकार मोगाळ पुता सोय आमकां बरे आशीर्वाद दी आमकां बगेसाचे गुरुवे निवारक आमच्या देवा आमच्या आदिस्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.